काँग्रेसीच्या आनीक एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आयला। काँग्रेसीचे खडेगाठ फुडारी आणि मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि ताचो पूत नकुलनाथ हे दोगूय भाजपाचे वाटेर आसात। देशभरात राजकीय वातावरण जे आसा ते आता ढवळून वचपाक लागला। हाचे कारण म्हणजे 2024ची लोकसभा वेंचणूक जी आसा ती तेका देयल्या। लागले म्हयनो देड म्हयन्याचेर ही वेंचणूक पावल्या आणि एक महत्वाची ही अशी वेंचणूक कारण ह्या वेंचणुकेक लागून भारताचे आणि खास करून नरेंद्र मोदी हांचे नेतृत्व हे परत एक फावट सिद्ध जातले ते म्हणजे जागतिक पातळीचेर। म्हणजे जर मोदी यशस्वी जाले जाल्यारूय ते एक व्हडली गजाल आसली किंवा मोदीक अपयश आयले जाल्यार सुद्धा ती एक व्हडली गजाल व्हडली बातमी आसली जगाच्या दृश्टीन। आणि ह्याच फाटभुंयेर देशान वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी ह्यो नेटान सुरवात जावपाक लागल्यात। आमी जर पळयत जाल्यार कांय दिसा पयलीं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हांणी भाजप प्रवेश केल्लो आणि दुसरेच दिसा म्हणजे मंगळारा ते भाजपान गेले, बुधवारा तांकां राज्यसभेची महाराष्ट्राच्या कोट्यांतली उमेदवारी जी आहा ती सुद्धा जाहीर जाल्ली। आता अशोक चव्हाण हांचे फाटोफाट आनी एक मोठे नाव काँग्रेसीचे हे भाजपान वयता काय कितें अशी चर्चा सुरू जाल्या आणि ते म्हणजे कमलनाथ हांचे। आमकां सगळ्यांक खबर आसा कमलनाथ हे काँग्रेसचे एक खडेगाठ असे फुडारी। कितलीशींच वर्सां केंद्रीय मंत्री म्हणून तांणी काम केलें काँग्रेसीची सत्ता आसतना। त्या उपरांत मध्य प्रदेशान ताणें मुख्यमंत्री पद सुद्धा सांबाळिल्लें, पूण फाटल्या वेंचणुकेक जे आसा तो तांकां पराभव पळोवचो पडलेलो। आनी अशें हे कमलनाथ जे एक मोठे नाव काँग्रेसीचे ते खंय तरी भाजपान वचपाक शकतात अशी चर्चा सुरू जाल्या। तेंचे फाटोफाट तेंचो चलो नकुलनाथ हो सुद्धा भाजपान वयतलो अशी चर्चा सुरू जाली। आनी हेका कारण म्हणजे मध्य प्रदेश भाजपाचे मुखेली जे आसात ज्यांचे नाव व्ही.डी. शर्मा अशें आहा, त्या व्ही.डी. शर्मा हांणी एक 2 दिसां पयलीं एक वक्तव्य केलें आनी म्हटिल्लें की जर कमलनाथ भाजपा भितर येतात जाल्यार तेंचे स्वागत करपाक आमी तयार आसात म्हणून। आनी हें वक्तव्य व्ही.डी. शर्मा हांणी केलें आनी रोखडेंच नकुलनाथ हांणी आपले सोशल मिडिया अकाउंट जे आसात थंयसरल्यान काँग्रेस हे नाव जे आसा ते डिलीट केल्लें आसा। आनी तेच्या उपरांत आयज महत्वाची घडणूक म्हणजे कमलनाथ आनी नकुलनाथ हे दोगूय आयज दिल्ली गेल्यात। तेका लागून ही चर्चा म्हणजे कमलनाथ हे भाजपान वयतले हेची चर्चा नेटान परत एकदा सुरू जाल्या। राजकारण म्हटल्या उपरांत कितेंय जावपाक शकता। अशोक चव्हाणा सारको फुडारी जेन्ना महाराष्ट्रांतलो भाजपान गेलो तेन्ना अशे व्हडले फुडारी सुद्धा इन फ्युचर म्हणजे भविष्यान भाजपाच्या वाटेन वयतात काय कितें आनी तातूंत आतां एक नाव प्रामुख्यान येता ते म्हणजे कमलनाथ हांचे। सो पळोवचें पडटलें राजकीय घडामोडी ह्यो वेगवान जाल्ल्यो आसात आनी कमलनाथ हे जर भाजपान गेले जाल्यार काँग्रेसी खातीर तो एक व्हडलो धपको आसतलो। कारण कमलनाथ हांणी फाटले फावट म्हणजे ही विधानसभा जाली तेच्या फाटले फावट जेन्ना मध्य प्रदेशान सरकार सत्तेर आयले तेन्ना कमलनाथ हांच्यांनी व्हडलो वांटो घेतिल्लो। फक्त राज्यापुरते ते नेतृत्व मर्यादित ना जाल्यार कमलनाथ हांचे राजकीय नेतृत्व जे आसा ते काँग्रेस पावण्यार देश पातळीचेर आसा आनी देश पातळी वयलो एक काँग्रेसचो व्हडलो फुडारी म्हणून कमलनाथ हांचें नाव आशिल्ल्यान जर ते भाजपान गेले जाल्यार ती मोठी राजकीय घडामोड जी आसा ती देशांत थारतली।